एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? आयशू घरा आसा. भायर वच नाका म्हटलें का हांवें. बेश्टें काम आसल्यारूच वच म्हटलें भायर, नाल्यार घरा बस म्हटलें. भायर सामकें कडक वत, ताका लागून बेश्टें घरा बस आनी घरचीं कामां कर म्हटलें. केलें ताणें मशीन मारलें. हय, आनी आयज हांवें हांगा सगळें पुसून काडलें. इतलें धूळ पडलेलें हांगासर दाखयता तुमकां. सर न्ही सगळें काडलें. आतां कशें कशें दवरलां. आतां ताका बरें करून अरेंज करून दवरूंक जाय. तो वाट पळयता कोण दवरता काय पळयता हांव. सो बरें आयज पुसून काडलें हें पळयात. सारकें धूळ पडलेलें. शिना टायम मेळ्ळा दवर मागीर अरेंज करून. धूळ कितें दाखोव तुमकां सदां व्लॉगींग कितें दाखोव अशें जाता न्ही शिना. एवरीडे कितें दाखयतलें तुमकां. ओके, सो म्हटलें आयज घरा आसा, मातशें बस म्हटलें घरांत, भायर वचनाका. ओके, सो ह्या न्ही किचनान आयज बिबे पयर हाडलेले बिबे, तेजे आयज हांव हें करता, सुका करता. लास्ट इयर न्ही हांवें शाकोती केलेलें म्हणजे तोडाक, म्हणजे ग्रेवी कशें सेम गरम मसाला घालून. तो सपोज रेसिपी कोणाक जाय म्हाका कमेंट करा, हांव लिंक दिता. आनी डिस्टर्ब आनी परत तें करचें ना. आयज तें सुक्का करतलें. आनी मम्मीन हांगासर टोमॅटो सार केला. म्हटलें बिबे सुका करया. मम्मीन कितें केलां, लिंबू पाणी. मम्मीन लिंबू पाणी करून दवरला जावं घरा. आनी तो पिलो तूं पिलो बरें पडटा. ते क्यूब करून दवरलेली बरें पडटा. एक एक क्यूब काडून लिंबू शरबत करून पिवपाचें. ओके, सर गरमी खूब वाडलेली आसा. उदक चड पियात. आनी ते कोल्ड ड्रिंक बिल्ड्रिंक असले कसले पिवूंक वचनाकात न्हू ना. कोल्ड ड्रिंक बिल्ड्रिंक पिवूंक वचनाकात. तेंडे कोकोनट नाजाल्यार ज्यूस बीन पियात, म्हणजे फ्रेश फ्रूट ज्यूस बीन. ते कोल्ड ड्रिंक बिल्ड्रिंक पिवूंक वचनाकात. उदीक चड पियात बाबा. आजकाल गरमी खूब वाडला आनी काडूंक जाय एप्रील आनी मे, ताका लागून. ओके, चला बिबेचे सुका करता. सगळें रेडी करून दवरला हांवें, दाखयता तुमकां. बेवरेज डिस्पेन्सर ऑर्डर केल्लेली ग्लास जार. म्हाका कमेंट केल्ले की रिव्यू दी, म्हणजे कशें आसा. रिव्यू सामको म्हणजे आमी यूज करतात, जाल्यार आतां यूज करता. तुमकां दिसता आसतलें दवरला हांवें. बेस्ट आसा, कांयच ना, एकदम बरें आसा. उदक भरून दवरात आनी पीत रावात. काय अशें फॉल्ट ना, म्हणजे अशें डॅमेज विमेज कांय ना. तो नळ बीन सामको टॅप सामको बेस्ट आसा. पण बरें आहा. सो आमगे ते आतां दवरला म्हणून न्ही शिणात उदीक चड पिवपा लागला न्ही शिणात. कित्याक तो हांगाच बसता न्ही, तो उदीक काडून पिता. सो बेस्ट आहा. घेया तुमकां ऑर्डर तुमी ऑर्डर करात. इफ तुमकां एक जाल्यार एक नाल्यार दोन जाल्यार दोन अशें मेळटा. ओके, सुक्का करतलें हांव. हे बिबे हांवें सालां बीन काडून दवरला. ओके, आनी हे पळयात 2 कांदे 2 टोमॅटो कट करून घेतला. थोडेशे कढीपत्ता घेतला, कोथमीर घेतला आनी हांगासर घेतला अर्दो नाल्ल ग्रेट करून घेतला. 3 ग्रीन चिली घेतला. जस्ट कमी स्पायसी करतलें हांव. 3च घेतला. 4 लसूण घेतला आनी 1 कांदो न्ही लांबसर कट करून घेतला. घालतले आमचे गोवन गरम मसाला पावडर घालतले. आयज खडे मसाला बी कांय करचे ना, गरम मसाला पावडर. ओके, सो क्विक करया आमी. सो पयलीं आमी सोय, कांदे, लसूण आनी ओली मिरसांगो फ्राय करून घेवया. ओके, आनी हे न्ही तुमी पाव वांगडा खावं शकता. ओके, पाव वांगडा. आनी आयज टोमॅटो सार दाखयता तुमकां, मम्मीन केला. सो हांवें सांगलेलें मम्मीक आयज टोमॅटो सार कर, कित्याक दाळ खावन वाज येयलो आनी टोमॅटो न्ही बरें पिकलेले आसलेले. एक दीस तुमकां न्ही हांव शेअर करता. म्हाका न्ही हें खूब आवडटा. हें बरें बरें अशें लास्टाक ताका लसणाचें फोण्ण मारला. टोमॅटो सार सोय घालून ना, आमगे 2 भशेन करतात. एक सोय घालून आनी विदावट सोय घालून. सो आयज सोय घालून केल्या आनी खूब तेंपानी केला न्ही, म्हणून म्हटलें कर म्हटलें तिका आयज. आनी जस्ट ते बिबेचे न्ही हांव सुका करता आनी कांय ना. आयज हें स्पेशल. आनी आयज आसा होलिका दहन. सो सांजची आमची कॉलनी भायर आसता होली दहन करता. पळयता तुमकां शूट करून मेळ्ळ्यार गेल्यार हांव शूट करता, तुमकां शेअर करता. ओके, चल करया आमी बिबेचे सुके करता. चला. ओके, सो चला करया आमी बिबेचे सुका. सो पॅनी घालता ऑयल, जस्ट थोडेशें घालता हांव, 1 धाकटो चमचो. आनी आमकां न्ही हे कांदे, सुकी मिरसांग, सॉरी ग्रीन चिली, लसूण आनी कांदे हे आमकां न्ही मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. मातशें एक लायट ब्रावन जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. सो लसूण न्ही कांदो बी लायट ब्रावन जाल्लो आसा. आतां हांव घालता सोय. आनी सोय घालून न्ही आमकां हें बरें भाजून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात हांवें सोय न्ही भाजून घेतला. आनी भाजून जालें की न्ही मातशें थंड जावंक जाय. आनी तितून घातला हांवें धाकटो चमचो हळदीचो पिठो आनी 1 व्हडलो चमचो घातला हांवें गोवन गरम मसाला. आतां हें न्ही आमकां वांटून घेवंक जाय.
ही वाटता आसतना फायन पेस्ट करचे ना, कोर्सली वांटून घेतले कित्याक आमी न्ही हे मातशें ड्राय करतले म्हणजे सुक्का टायप करतले. सो हांव कोर्सली हे वांटून घेता मागीर दाखयता तुमकां. सो हे पळयात अशें आमकां न्ही कोर्सली वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करनाकात. पॅन दवरला, तेल घालता, 1-2-3 चमचो तेल घालता. सांजे कितें पाव हाडया या हय पाव वांगडा खावंक बरें ते. चल सो तेल न्ही तापलेलें आसा. आतां घालता थोडेशें कढीपत्ता. सो आतां घालता 2 कांदे चॉप करून घेतला ते घालता. सो जस्ट आमकां कांदे न्ही 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव टोमॅटो. हांगासर न्ही 2 धाकटे टोमॅटो चॉप करून घेतला आनी मीठ घालता. मातशें टोमॅटो न्ही रोखडो सॉफ्ट जातले. थोडेशें मीठ घालता. मातशें न्ही टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव हे बिबे. बिबे घालून ताका बरें मिक्स करा. तो बिबे घालून न्ही मातशें ताका मिक्स केला हांवें आनी जस्ट धापून न्ही एक 5 मिनटां हांव कूक करतलें. चड ताका टायम लागना कूक जावपाक की मागीर आमी मसाला घालतले न्ही तेन्ना आनी कूक करतले. जस्ट ताका एक 5 मिनटांनी हांव कूक करता. सो आतां घालता हांव मसाला. ओके मसाला घालता. पयलीं ताका हांव बरें मिक्स करून घेता. इफ तुमकां बरें पातळ जाय म्हणजे ग्रेवी जाय जाल्यार उदक ऍड करून तुमी पातळ करा. हांव थोडेशें पातळ करतलें त्या बरा मागीर न्ही तें थीक जातलें ताका लागून. सो बरें ताका पयलीं अशें मिक्स करून घ्या. सो जारान लागलेले मसाला उदक घालता. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आनीक थोडेशें उदक ऍड करता आनी बरें ताका थीक जायसर न्ही हांव कूक करतलें. चड ताका हांव पातळ करचें ना. टेस्ट करून पळयात मीठ बीन कमी आसल्यार. बरें ताका मिक्स करून घेयात. एक धापून न्ही एक जस्ट 10 मिनटां ताका हांव लो फ्लेमीन कूक करता. 10 मिनटां दवरलेलें हांवें ताका कूक करपाक जाल्लें आसा दाखयता तुमकां. आनी फायनल तेजेर घालप कोथमीर. सो हें पळयात कोथमीर घालता. मातशें हांवें चड अशी सुक्का करून ग्रेवी दवरला हांवें. पाव वांगडा बीन खावंक बरें लागता. ओके ट्राय करा तुमी. रेडी. सो आयज आसला होलिका दहन न्ही. आयज आमचें आसलेलें प्लॅन पुरणपोळी करपाचें न्ही गे. सो म्हटलें आयज नाका म्हटलें तर आसा आनी जायना करपाक. फाल्यां करतले आमी. फाल्यां होळी आसा न्ही. फाल्यां करतले आमी पुरणपोळी. केन्ना करता आनी खाता काय जाला. मदीं हांवें न्ही डॅल्फिनोच्यान घेवन येयल्लें तें बरें मेळटा. 50 रुपया 4 काय कितें मेळटा अशें पुरणपोळी. सो फाल्यां करतले आमी पुरणपोळी. मम्मीन लिंबू सरबत करून दवरलेलें. हितून हें घातला सब्जा सीड्स नाका. ओके हे आमचे दुबयचे. तुका जाय ऋतिका दवरला. तू पिलो ऋतिका आयल्या बरोबर ताका लिंबू पाणी जाय. हय हे ऋतिकाक मातशें बसता सगळें जालें आमचें जेवण. कांय ना टोमॅटो सार बिया भाजी आनी शीत केलें. ओके आतां मातशें बसता. डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. पळया कितें प्लॅन आसा आयज. ओके सांजचें मेळटा न्ही. ओके चला. सो आतां आमी भायर सरला वचपाक पणजी. पणजी कित्याक वयता तुमकां मागीर सांगता. ओके सो टायम जाल्लो आसा 5 जावपा येयली. ऋतू न्हिदला ताका आनी हाडूंक ना. न्हिदुनी म्हटलें ताका हाड खंय. हांवें म्हणलें न्हिदुनी म्हटलें. तेजे न्ही अर्दे न्हीद जालें न्ही तो मागीर चाळवता न्हू. तुमकां हांवें म्हणना बाय म्हणना तो म्हणटा न्हिदुनी म्हटलें. सदांच कित्याक ताका व्हरपाचें वांगडा. ओके आतां पणजी कितें वयता तुमकां कळटलेंच. एक्चुली खूब फाटी आसलेलें आमचें प्लॅन ते घेवपाचें. शू घ्या म्हणटालो न्हू शिनाथ. हांवें ताका मातशें थांबयलें नाका 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 म्हणून. पण आतां ऑप्शनूच ना आमकां. ते घेवकूच जाय. ते कितें तें तुमकां ते थंय गेल्ले तेन्ना कळटलें. ओके भायर सरला जाय तुमकां पणजे मेळटा. ओके चला. आतां आमचे पर्वरी पळयात. आतां मातशें क्लीन जाला न्हू ना की ऑलमोस्ट न्ही सगळें जाल्लेलें आहा. पिलर उबे रावला. फक्त आतां वयल्लें घालपाचें उरलां. सेगमेंट म्हणटा ताका सेगमेंट खंय शिनाता खबर सगळें.
बरी दिसता पळय जाले पळय हांगच्या लायनीन आनी आतां हांगासर न्ही सगळें अशें क्लीन केला आतां मातशें बरी दिसता स्पेस चड वाडला आनी जेन्ना पावस बीन पडलो न्ही हांगा सकयल रावंक मेळटा न्ही शिवनाथ लागचेच ना पावस आनी म्हाका दिसता फूल इयर म्हाका दिसता एंड ऑफ द इयर जातलें जालें ऑलमोस्ट काम जाल्लेलें आसा सो आतां बरें दिसतलें मागीर सो आतां न्ही आमी पावल्या हांगा डेल्फिनोजा कडेन ऑलरेडी वयर घातलें हेंच्यांनी पण तुमकां दिसता काय ना खबर ना तो डेल्फिनोजा कडेन न्ही ते वयले कितें म्हणटालो तूं सेगमेंट घातला हांवें पळोवंक ना ना तूं हांव येवंकूच ना भायर कितें जालें घातलें वयर थंयसर फक्त थंयसर घालूंक ना मॉल दी गोवाकार तेवटेन घालूंक ना हेवटेन घातलें हय आतां बरें दिसता सो पावली आमी येयला आशा किरण एजन्सी दाखयता तुमकां कितें घेवपाक येयला दिसता हें पळयात हांगासर चल तूं म्हाका रावला आं तुका रावला सो शू घेवपाक येयला ए सांगनाका राव वॉशिंग मशीन घेवपाक येयला टीव्ही घेवपाक येयला अवन आसा आमगेर कितें घेवपाक येयला ओके सांग तुमकां मागीर चला दाखयतलो फ्रीज घेवपाक येयला शिव व्हडलें कित्याक आमची फ्रीज धाकटी आनी सामान पावना खंय सो शिव एसी पळयता खंयचे 1 टन सो आमगेर आतां खंयचो तो लॉयड शिव घेवपाक येयला एसी घेवपाक येयला सांगता खंयचे बेडरुमान मागीर सांगता तुमकां चूज करूं ना आमी कितें टन 1 टन घेवपाचें प्लॅन केला आमी हें शिव पयलीं घे म्हणटालो हांवें ताका नाका नाका म्हटलेलें पण आतां 6 वर्सां पयलीं सो आतां सामकें गरज जाला आमकां एसीची जावपाचें घेवन तेन्ना नाच ना की आतां बेबी येवपाचें आहा गर्मेन ते रुमान झेम पडना आमकां घामान बुडटा सामकें ताका लागून आनी हॉलान आतां एसी ते बेडरूम पर्यंत पावना तर कितें टन तो 2 टन सो सद्या आमी चिंतलेले 2 घेवया म्हणून सो चिंतलेले आमी 2 घेवया म्हणून दोनी बेडरुमान सो एट प्रेझेंट आमी एकूच घेता आमच्या बेडरुमान सो खंयचे ना ब्लू स्टार 1 टन आमी बूक केला केन्ना घालता शनिवाराक फाल्यां होली न्ही सो फाल्यां हॉलिडे सो सॅटर्डे येतलो घालपाक बरें आतां आमी येयला मार्केटान फ्रुट्स घेवपाक येयला आनी मँगो मानकुराद कितले म्हणलें मानकुराद कशे 3,000 रुपया मानकुराद 3,000 खंय हापूस आनी हापूस कशे 2,000 रुपया आसूं म्हटलें वास घेवपाचें आनी वचपाचें घरा वास घेवपाचें आनी घरा वचपाचें हें आमी घेतला गोटाचे घेतला 200 रुपया खंय 200 रुपया कितले आई बरें घाला गोटाचे सांसव ते तरी खावया आनी पोट भरून घेवया हय का न्ही हे मानकुराद हापूस ते मागीर पळोवया तो हांगासर बाजार पळयात होलीचे बरें लागलें न्ही बाजार होली कलर बीन हे पळयात घेवन आयले आमी मसरा आनी शेनवारा येतलो खंय तो इश्ट करपाक कितें आसूं टीव्ही आसूं मागीर आमी अवन आनी कितें घेतला आमी थंयसर टीव्ही तुमकां खबर आशिना तशें इव्हेंटाक टीव्ही आमी खूब घेतला सगळे टीव्ही न्ही हांवें घेतला ऑलमोस्ट 13 टीव्ही तो हांगाच घेता आशा किरण तेडेच घेता मागीर अवन बी घेतला आमी अवन बीन न्ही सो आमी तेजे रेग्युलर कस्टमर सो आतां फ्री आनी हय एकल्या फ्रेंडाक सांगला तो बी हांगाच सगळें घेता पूण डिस्काउंट रेट ऑलवेज ही गिव्स डिस्काउंट हय डिस्काउंट दिता खंय हां पळया तुमकां जाल्यार तुमी वचानी घेयात आमी लिंक घालून सोडया तेजे शॉपाचेर हांव ते शॉपाचें न्ही आशा किरण हांव लिंक घालता इफ तुमकां वचूंक जाल्यार तुमी वचात जाल्यार आमचें म्हाजें नांव सांगलें येता आमी तेजे व्हिडिओ पयला आमी येयला म्हणून ओके सो आनी कितें हय सद्या एकूच घेतला आमी एसी 1 टनाचें सो आमच्या बेडरुमान सो मम्मीच्या बेडरुमांनी देवाचो रूम पळय थंयसर न्ही आमकां ग्रील फोडूंक जाय पयलीं काम करता मागीर ग्रील फोडून मागीर आमकां एसी घालचें पडटलें सो आमच्या बेडरुमांनी इजिली फाल्यांच घालूंक मेळटा प्रॉब्लेम काय ना सो तो पयलीं ग्रील हें करतलो शिवनाथ कोण आपयतलो मागीर नेक्स्ट मंथ न्ही नेक्स्ट मंथ आमी तो रुमान एसी घालतलो सो कितले पडले आमकां एसीक 1 टन
35,500. 34,500. 34,500. बजाज फायनान्स बजाज फायनान्स इज इझी. ऍडव्हान्स ताका दिलाय आणि आता बजाज फायनान्स महिन्या वयतले कितले ते 6 मंथ 8 मंथाक ते क्लियर जातले. सो एक ते म्हणजे बजाज फायनान्स हा तेडे. हय तेडे बजाज फायनान्सूय आहा, तेतून तुम्ही करू शकता. ओके, सो जालें एक काम एसीचें. शेनवारा येतलो की फाल्यां होली, ताका लागून सो मागीर रिलॅक्स. न्हीद बरी पडटली शिस्त म्हाका निशुनाथ. हय ओके, चला आतां खंय आतां पळय घरा वयता आमी. आयज होलिका दहन आनी आमच्या कॉलनी भायर जस्ट तुका बारीकशी क्लिप दाखयता आनी मागीर व्लॉग एंड करता. ओके चला. पावले आमी, जाले आमची होळी. म्हाकाच खबर ना लायला का म्हणून. जस्ट सुक्का होळी. हो पळय जालो होळी. आई कोण लावून दिसता. आईन पुसून घेतलं का शिव शिव पळय. हय सो बेश्टेच येयली आमी आणि आता ना पाव घेवन येयले. आणि शाकू तू कशा सांगूच ना की हांवें का ते काजू बियाचे कितें केल्लेले पळय सुक्का ते खावंक ना हांवें. आनी हांव खावचें ना. पयर हांवें ते काजू बिया मागीर काजू मागीर फणसाचे गोरे हांवें कांयच खावंक ना कित्याक ते प्रेग्नन्सीन खावंक जायना. सो पाव वाडला तेंकाच, हांव खावचें ना. ओके सो बरें जाल्ले काजू बिया सुका कित्याक हांव खावचें ना कित्याक ते खावंक जायना म्हणटा ते प्रेग्नन्सीन ताका लागून. ओके सो चला जालें आयज होलिका दहन, फाल्यां होली. सो चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मिळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. बाय. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. हॅपी होली ऍडव्हान्सान. ऍडव्हान्सान तुमका शिवणाचा विश केला. हॅपी होली. आई हॅपी होळी. सांग मग बिया भाजी कशी आली ते. टेस्टी आला. तुम्ही करून पळयात. म्हाका खावंक मेळोंक ना. आसूं आता तुमी खाले न्ही पोट बरें. आनी आयज हें हाडलां आमी गोटाचे मँगो. सो तांकां लागून हाडला. हांव तेय हांव खावचें ना. सो दिस टायम सगळे हांवें सोडून दिला. नेक्स्ट इयर खावपाचे. ओके चला बाय. सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा ताका विश करता. सो नांव आसा गिरीश बाय केरीकर. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे गिरीश. आनी नेक्स्ट आसा चावी. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे चावी. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come. Happy birthday. चला बाय. Bye.